मोगाचेरो हांवें हांगासर सांगची साक्ष म्हजीच न्ही पूण म्हज्या मावाड्या म्हळ्यार पंपे वाड्यांत तोंड येनातलें आनी खाण आयकनातलें एकलें चेडूं ह्या घरा तांकां घराक कुमोग करूंक सुमार एक 12-13 वर्सां वावर करनासलें आनी ताका ह्या दिसांनी काजर जालें. तें आमचे थंय वावराक येता आसतना सुमार एक 12-13 वर्सांचें भुरगें ताका उलोवंक जायना, खाण आयकना. तितलें सोडल्यार बारी बुदवंत भुरगें खंयचेंय काम करूंक शकतलें आनीक ताचे थंय एक वर्ती समर्थी आसली काम करची मात्र न्ही उरल्यांक समजोवन घेवचें. आनी आमकां ताचे थंय विशेश मोग आसलो कित्याक म्हूण सांगल्यार आमचें खंयचेय गरज आमची कितेंय एक आशा आसा तर जाल्यार काम जायचें तर जाल्यार ताका समजतालें, ताका सांगलें समजतालें आनी तें भोव आपुरबायेन जबाबदारेन तें करतलें. एक वर्त्या जबाबदारेचें पातयेचें भुरगें अशें 10-12 वर्सां म्हणटा आसतना ताची प्राय वाडली, ताका काजराची प्राय जाली आनी आपणाक एक काजर जायचें म्हणून भोव जब्बर आशा ताका आसली. आमी सैरिगो पळोवंक सुरू केल्यो. मस्त सैरिगो आयल्यो ताका पळयताले आनीक तरणाट्यांनी काजर जातल्या न्हवऱ्यांनी विचारचें ताचे कडेन हांवें कशें उलोवचें. हांव खंय भायर गेलो तर जाल्यार हांव भायर वतां, इतल्या वेळार फाटीं येतां, तें कशें सांगचें. आनी भायर गेल्ल्या वेळार कशेंय ताका एक फोन करून कालें सांगचें, हांवें कशें ताका सांगचें. अशें तांकां बारीक खंत कशें ताचे कडेन वेव्हार करचो म्हणून. चेडूं पासान जातालें पूण ताचे कडेन काजर जाल्यार कशें जिवान काडयेत म्हणच्या विशयान खावच जेवन ताका सैरीक मेळनातली. मस्त वर्सां सैरीक जाली ना, सुमार 2-3 वर्सां सैरीक जाली ना. आमी फादराबाड्यांनी येवन सांगलें, फादर आमच्या भुरग्याक अशें अशें ताका सैरीक जायचें म्हणटा, काजर जायचें म्हणटा, कालें करयेत म्हणून. फादरा बी तांचे अनुभव सांगलें. हांव आश्रयांत आसतना आसलें तें भुरगें आसलें, ताकाय मस्त काजर जायचें म्हणून आशा आसली पूण काजराची ताका सैरीक मेळोंक ना. आमकांय निराश जाली. जाल्यार हांव सदां न्हीद म्हणलें बरी आमच्या आराधनाच्या कोपेलांत येवन मागतालो आनी फादराबाड्यांनी तोळ तोळ येवन सांगतालो आनी आमची सैरीक ताका सोदचें काम उंदर सुंत आसलें. येदाळ आमकां कळोन आयलें ताका कुमगार जावंक ना म्हणून आनी आमच्या फादराबाड्या ती विशय येवन सांगली. फादराबाणी म्हळें तसो आशेन धाडून येवन दीत. तेदाळ आमकां काले मनी कुमगार दिवंक जाता म्हणून. तें तामिळनाडांत जल्मल्लें भुरगें, तामिळांचें भुरगें, घाटाचें चिकमंगळूरचें. ताका तांणी तामिळनाडा वचून वो लायलो तसो आशेन तें पुरो हाडलो आनी आमच्या फादराबानी ताका कुमगार दिलो. आनी हें सैरीक सोदचें काम मुखार सुद्दां आसलें. आनीक विशेश जावन म्हजो मांव पंप्या वाड्यांत तो पॅरालिसीस जाल्लो, ताची वर्ती सावा करतालें. तो फाटल्या एक 1.5 वर्सां पयलें मरण पावलो. ताच्या उपरांत ह्या चेडवाक तितलें वर्तें काम घरा नातलें. त्या दाळा एका कुशीन सैरीक जायना आनी हांगासर घरा कामूय म्हाका कितलें कांय विशेश कामूय ना. त्या खातीर हांव फाटीं येता म्हणजे एका निरासपणार ताच्या आवय बापायन ताका फाटीं आपणयलें. आमकांय मस्त खंत जाली, बेजार जालें. हें भुरगें इतलें बरें भुरगें पातयेचें आमकां कांय करूंक जालना न्ही गे. 10-12 वर्सां 13 वर्सां आमच्या सांगे आसोनी ताका एक काजर करूंक आमचेर जालना न्ही गे म्हणजे एक निरासपण बेजाराय आमचे थंय आसली. आमी फादरा कडेन तशें सांगतालें आनीक आमकां देवाचें बेसांव तुमच्या सगळ्यांचें मागणें मेच्या पोर 9 तारखेर ताका काजर जालें. आनी तसो न्हवरो जावन आसा तो मोगारनाड पिर्गेजीचो. तो पंचायतांत उदक सोडचें काम करता आनीक तो समा आसा आनी उरलें कुलीचें काम आनी करता. ताका आवय बापूय नात, ताका एकलो भाव आसा. अशें हे दोगूय बाबाव
ते कामाकेचे कुलीचें काम करचे आनी इतर काम करचे हुशारात ते घरा आसात आनीक पोरो काजर जाल्ल्या उपरांत हें चेडूं म्हळ्यार हाका सक्कड काम करता रांदचेंय करता आनी ह्या ताच्या न्हवऱ्याक आनी ताच्या भावाक मस्तो तेंपां तांदूळ घरा कोणी रांदचेच नासले ताची आवय सरल्या उपरांत आनी ते वटलाचें फूड आनी अशें घरा एक बायल मनीस नासलें तांकां ती बेजाराय आसली आनी हे भुरगें भोव आपूर बायन रांदता बऱ्या रितीन त्या कुटुंबाक पळयता ते बारी तांकां संतोश आमी दिसा एक कोटी म्हणी ताका फोन करता हांव फोन करता आसतना ते फोनार कितें रांदलां आनी कितें पुरा केलां तें पुरो आमकां मोबायल फोनार विडियो कॉलान ते दाखयता आमकां बारी खुशी त्या घरच्यांकय बारी खुशी अशें देवाचें बेसांव हांगासर हांवें जें कितें ह्या आराधनाच्या कोपेलांत येवन मागलां आनीक इशिल्या कुडांत आसच्या फादरा कडेन त्या दाळा म्हजे समस्या हांवें सांगल्यात की ते सक्कड समस्यांक म्हाका पर्याय मेळ्ळा देवाक जावं अर्गां अर्गां आनी होगलाप तुका सुमे जेजो अर्गां आनी होगलाप तुका सुमे जेजो अर्गां आनी होगलाप तुका सुमिया जेजो